प्रितीच्या भावा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार. आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 2रो विस्फोर, वोड 13 ते 22 पर्यंत, 13 to 22. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जुदेवांचे पास्क लागीं पावलेले. जेजू जेरुजाल्याक सोडून गेलो. देव मंदिरांत बैल, शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलेले सावकार ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सोयती केली आनी ताका सोगल्यांक, शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराच्या नाण्यांच्यो राशीत शेवटून उडयल्यो आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतेल्यांक ताणें म्हणलें, हे सोगले हांगासरले काळात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करी नाका. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काडीस. अशें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास येयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? तांकां प्रतिपाल करून जेजून म्हणलें, हें देव मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दिता. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें देव मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपले कुडीच्या देव मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना देवान जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास येयलो. आनी पवित्र पुस्तकाचेर आनी जेजून उलयल्ल्या उतराचेर तांणी भावार्थ ठेवलो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमी वाचतां की जेजू देव मंदिरान वेता आनी थिंचर कितें पळयता. थिंचर पळयता की लोक देव मंदिरान शेळयो आनी पारवे विकताले आनी आपल्या वेपाराचो मांदावर बसलेले सावकार ताका थंयसर मेवतात. आनी तो एकदम एके भशेन चड रागार जाता, कित्याक त्या लोकांनी देव मंदीर एक जागो केला पारवे विकपाक, आपली मांदावळ करपाक, आपलें विकपाचें काम करपाक. आनी भाव भयणीनो, हें देव मंदीर जें बांदलेलें हीं कामां करपाक न्हय. हें देव मंदीर जें केल्लें फकत मागणे पासत. लोक येतलो थंयसर, देवाचें उतर आयकतलो, ते देवाक वाखाणणी करतले आनी तेजे उपरांत घरा वयतले. पूण कितें घडटा, थंयसर ते लोक पारवे विकतात, बैल विकतात, जें थंयसर तांकां काम करूंक जाय तें सगळें करतात. आनी भाव भयणीनो, जें करताले ते वायट कोन्न नासले, पूण थंयसर जे पारवे विकताले आनी जे बैल विकताले आनी जे मेंढरे विकताले ते लोक विकून घेताले आनी ते आतां देव मंदिरान भेटयताले, ताचें रगत भेटयताले आपल्या पातकां पासत. म्हणटच तें करताले ते एकदम वायट कोन्न नासले. पूण चुकीची चूक कितें आसली ती, जेन्ना लोक थंयसर आपलें काम करतालो, आपलो धंदो करतालो, तांची चोत्राय आपल्या पयशांचेर आसली. तांची चोत्राय आसली खंय हो धंदो करपाचो, खंय चड पयशे करपाचे. आनी भाव भयणीनो, जें बरें काम आसूंक जाय आसलें तें आतां एके भाशेन धंद्याचें काम जाता. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी पळयता आमचे इग्रोज मातयेन कितें घडटा, इग्रोज मातयेन जावन आसा लोक कित्याक येवंक जाय थंयसर फकत मागणें करपाक, देवाचें उतर आयकोपाक, देवाक वाखाणणी दिवपाक, देवाक आर्गां वाखाणणी दिवपाक. पूण कितें घडटा, आतां आमच्या इगर्जीन आमी हें विकता, तें करता, वीज ड्रायव करता, कितें पिकनीक करता, भायल्यान कितें ड्रामा करता, आमी कितें खूब आमच्या हॉलांनी कितें कितें वस्तू चलतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ह्यो वस्तू चलतात आमची चोत्राय कित्याचेर वेता. आतां आमची चोत्राय प्रॅक्टिसाचेर वेता. आतां आमी कितले पयशे करूंक जाय, आमी कितलें प्लॅनिंग करूंक जाय. आमी फकत येता इगोर्जेन फकत हो धंदो करपाक. आनी भाव भयणीनो, आमी जेन्ना इगोर्जेन येवंक जाय, फकत देवाचें उतर आयकोंक येवंक जाय. आमी एकामेकाक मेळोंक जाय थंयसर,
एकामेकाची आमी म्हणटा ते भाशेन चवकशी करूंक जाय. आमकां आमकां दुसऱ्यांक मेळोन आमकां कळटा की तांचे पासून मागणी करून ताका देवाचें उतर मेळटा. आनी जेन्ना देवाचें उतर मेळटा, तांकां सजमणी मेळटा, त्या उतरा वरवीं तांकां झोईत पासून मेळटा. कित्याक जेजून आमकां सगळें घडलां. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, आमी फकत आमी इगोर्जेक कित्याक वेता, आमी आमचें ऑब्लिगेशन करता. म्हणजे आमी आयले हांव जेजू आयज आयतार आमी तुजी मीस आयकोंकूच जाय, ना तर आमकां पातक जातली. आमी कोत्ता आपलें मीस, ताज्या उपरांत आमची चोत्राय भायर वेता, खूब कामांनी वेता. आनी भाव भयणीनो, आतां आमी जें करूंक जाय तें आमी करिना. ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळना. आनी आमी फकत आतां ह्याच लोकां भाशेन हें जें देव मंदीर आसा, हें आमी एके भाशेन देव मंदीर आमी खरेंच हें पवित्र जागो असो आमी मानिना. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना नव्या कराराची भुरगीं आसा, जेजू आमचे पासत मेलो, ताणें खुर्सार आपलें रगत वारवलें, आमकां एक नवी रचना केली. आतां आमची कूड जाता एक पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. देव येता, जेजू येता, पवित्र आत्मा येता आनी आमचे भितर आपलो जागो करता आमच्या काळजान. पूण आमी खरेंच भावार्थ धरता काय? आमी सजमता एका जाग्यार वचोन तेन्नाच देव मेळटलो. आमी ज्या जाग्यार आसा देव आमचें सगळें आसा. देवान सांगलां आमकां, जेजून सांगलां आमकां, हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना, केन्नाच एकसुरो सोडचो ना. पूण आमी हाचेर भावार्थ धरता काय? आनी जेन्ना आमी सजमना की जेजू आमचे बरोबर आहा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, आमी खरेंच देव मंदीर जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. आतां आमची चिंतना खरेंच देवाच भाशेन चिंतना आसूंक जाय, तेच्या उतरा प्रमाणे आसूंक जाय. कित्याक चिंतना वरवीं आमची उतरां सुट्टात, आमच्या उतरां वरवीं आमच्यो कोन्यो सुट्टात, कोन्या वरवीं आमचे स्वभाव येता. आनी आतां आमी उतर आमी पाडून आमी आतां जेजू सारकी जाता. आनी हेंच जावन आसा देवाची खोशी की आमी जेजू सारकी जाल्यात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, गरज आमकां आमची चिंतना ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे जावपाक. आनी जेन्ना आमची चिंतना देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता, आमचें आख्खें जिवीत जे आमी उतरां म्हणटात, कोन्यो म्हणटात, हें जातात क्रिस्ती जिवीत, क्रिस्ता प्रमाणे जातात. आयज आमी भाव भयणीनो, हें आमचें देव मंदीर जें आसा, आमची कूड जी आसा जावन आसा, ही आमी एकदम पवित्र दवरुया. करुया आमी देवाच्या उतराचेर रिगून, हें उतर आमच्या काळजान रिगून, आमच्या मनाची नडसण करून. आनी आतां आमी आमच्या उतरांनी, आमच्या कोन्यांनी खरेंच दाखोवया की आमी खरेंच आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमी वचोया खंयच्या जाग्यार वचोन आमी दाखोवया सगळ्या संवसाराक की आमी खरेंच भावार्थी म्हणून, आमी खरेंच देव मंदीर जावन आसा पवित्र आत्म्याचें. आनी दुसऱ्यांक हें आमंत्रण दिवया, तांकांय पवित्र जावपाक, तांकां ह्या जेजूचें शीश जावपाक. आयज तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव आवडेता.